म्हज्या मोगाच्या इश्टानो, एके ओस्तोरेचे एके आवयचे परबे सुमयार आमी उमऱ्यार आसतना परत एकदा आयचो विशय एके ओस्तोरेचे सर भोंवती गुंतलोलो आसा. ओस्तोरेक मानान लेखूंक आनी समाजान तिका जागो दिवंक घोराब्याक मोगाचो संतोष. कोण कोण तुमचे मोदेकात म्हाका आतां म्हणटेली, फादर हांव दादलो मरे, हांव तरणाटो मरे, हांव चेडूं मरे, ओ हांव एक भुरगें मरे, जाल्यार हो विशय म्हाका कसो लागता? उगडा सुरात तुजें जिवीत सुरवात ती शेवट मेरेन एके ओस्तोरे सोर भोंवती रेवडलेलेंच आसा. मागीर ती ओस्तोरी तुजी आवय जावं, गोरकान जावं, धूव जावं, सून जावं, सासूमाय जावं, तुजी सांगातीन जावं, ओ कसलेंय तुजें जिविताचें नातें जावं. हें जिविताचें नातें सांबाळटना ओस्तोरेक मानान घेवंक आनी समाजान फावो तो जागो दिवंक आयचो विशय आमकां उलो करता. एक खबर सांगता, हो नियाळ आमचो फुडें व्हरूंक आदाराचो जातलो तुजो आनी म्हाका. थोडेच दीस फाटीं न्हू इगोर्जे जाल्लो. सांजे वेळार खेळोंक वयतलो म्हणून भायर सोदतालो तेन्ना कोणी तर एक मनीस आयलो आनी म्हणोंक लागलो, फादर 500 सोतेसांव लावंक यो. गेलो आनी घरा भितर सोदताच हातूनार एक दादलो आपल्या जिविताची निमाणी घुडितां सारतालो आनी सोतेसांव लावून भायर वेता तेन्ना तिची गोरकान ताची गोरकान आसली तेणें म्हणोंक लागली, ती त्याच पिरायेर पावलेली, तीच म्हणोंक लागली, फादर मातसो राव न्हू, उलोवंक जाय फादर. आनी आपल्या जिविताची खबर कोता सांगतना म्हणोंक लागली, जाणाय फादर, ओ म्हजो गोरकार, ओ म्हजो घोव कितलींच वर्सां जालीं हातूनार आसा. जायतो कास्तीक त्रास पडटा म्हाका फादर, पूण मोगान ताची हांव सेवा कोत्ता. जाणाय तूं फादर कित्याक तें? 2 वस्तूक लागून. ह्या म्हज्या घोवान जेन्ना आमी काजार जालीं तेन्ना आमचे मदें कितेंय तर जालें जाल्यार ओ म्हज्या तोंडांतल्यान कितेंय तर उतर वा कडेन पडलें जाल्यार पासून फादर, ह्या म्हज्या घोवान पयलीं सासमाय फुड्यान, सासपाय फुड्यान, उपरांत म्हज्या भुरग्यां फुड्यान ओ शेजाऱ्या ओ सोयऱ्यां मदें केन्नाच म्हाका सोकला घालूंक ना. सदांच म्हाका रेस्पेद दिलो फादर. मागीर आमी दोगांय आसलीं तेन्ना उजोत कोत्तालीं फादर, उलोयतालीं आमी, पूण दुसऱ्यांचे उजीर सदांच म्हाका मान आनी रेस्पेद दिलो फादर. आनी दुसरें म्हणल्यार न्हू फादर, जायते फावटी घरचो वावर करून केन्ना केन्ना वाजेतालीं रे फादर हांव. भुरग्यांचे त्रास काडून काडून नाका जातालें रे फादर. केन्नाय केन्नाय जिविताक असोकताय बरी ना जाताली फादर, वाज येतालो आनी हो म्हजो घोव रोकडो सजमतालो फादर आनी म्हणटालो, तूं गो आयज बस, हांव कोत्ता, तूं बस थिंगा, हांव कोत्तलो सगलें. केन्नाय केन्नाय म्हजो घोव म्हणटालो फादर, चल या आमी दोगांय पासोयेक. केन्नाय केन्नाय म्हणटालो फादर, चल या तियात्राक, अयशीं जेवणाक. फादर हो म्हजो घोव न्हू व्हडलो दुडवाकार न्हू फादर. पिवनाची सर्वीस कोत्तालो बँकान, पूण तरी आसतना म्हाका मान, रेस्पेद आनी म्हजें सवें समजिकाय दाखयली फादर. काजारी जिवीत जायतें जेलां फादर, आनी देवान थोडींच वर्सां दिलेलीं जाल्यार काय बरें जातलें आसलें फादर. इश्टानो, ओस्तोरेक आपले बायलेक मानान, रेस्पेदान आनी समजिकायेन वागयली. असलेंच तुजें आनी म्हजें जिवीत एके ओस्तोरे सोर भोंवती रेवडलेलें आसतना असलीच जिविताची वागणूक जावंक आयचो विशय म्हाका आनी तुका उलो करता. असलें जिवीत जेलेलें जाल्यार कितलें बरें जातलें आसलें आमच्या कुटुंबान. देवान ओस्तोरेक रोसली दादल्याच्या कुशेंतली, पांयाची न्हूय तिका मोस्तूंक, तोकलेची न्हूय दादल्याचेर हुकूमशाय चलोवंक
पूण देयादल्याक सागातीन कशी जिवंक. आयच्या वाचपांचेर नदर मारया. आयचे पयले वाचप जुडिताच्या पुस्तकांतल्यान घेतलां. आसिरियेच्या राजान आपली व्हड फौज धाडलेली जुदियेच्या एका ल्हान शाराक बेतुलेचेर आक्रमण करूंक. आनी ही पोरजां ल्हान आशिल्ल्यान आनी येदी व्हडली फौज सोर भोंवती वेडो घाल्ल्या आशिल्ल्यान चिंता आपले सगळे समर्पण करूंक. आनी जुडीत नांवाची एक विधवा वस्तोरी फुडें सरता, काळजीदारपण घेता, देवाचो आलाशिरो मागता आनी फुडें वता. आनी शारा भायर वेडो करून रावलेल्या ह्या फौजेन भितर सरता आनी अधिकाऱ्याचे शिसूच कापून आपल्या ह्या राजांच्या ह्या सगळ्या दादल्यांच्या आनी फुडाऱ्यां मदीं हाडटा आनी म्हणटा, पळयात, देवाक शिणो नाकात, पूण देवाची वाखाणी करात. देवान म्हाका राखल्या, सांबाळल्या आनी तुमकां देख दिवंक आनी सांगातान काळजीदारपणान झुजूंक आनी जिविताचो मान राखूंक पळय म्हाका तिणें वाडल्या. असले तिच्या वावराक केल्ल्या पासत एक फुडारी फुडें सरता आनी आयच्या पयल्या वाचपाक दिनवासणीचें गीत गायता तें आमकां मेवता. अस्तरेक आमी मानान लेखता वो अकमान करता. तिका मानान घेता वो तेचेर भेमान उलयता. आमी अस्तरेक वाखाणटा वो ताका चोचूंक भोंवता. आमी तिका मानाचो जागो दिता वो उजार करता. आपुरबाय आनी वाखाणी कोत्ता. जायत्यो अस्तरी आसात हांगा, आवय वो घरकान वो धूव, जाणी आपल्या त्यागीक जिवितांतल्यान, कश्टांतल्यान, आडकोडींतल्यान आपले कुटुंबीक जिवीत, आपले जिवीत काळजीदारपणान फुडें व्हेलां. पूण थोड्यो आसात जिवितान आयलेल्या कश्टांकूच आपले जिवितूच विरून उडयतात, जिवितूच सोडून दितात आनी जायते भाशेन वेता. असलेंच म्हजें आनी तुजें जिवीत जालां काय? आयच्या शुभ वर्तमानान या आसा एक तरणाटे चेडू, आयला तिका देवाचें उतर, कुसव्यान रीग घेतला पवित्र आत्म्या वरवीं जेजून, आनी आपलें जिवीत जे भावार्थान भरलेलें आसा वेता आपले मावशे भयणीक भेट करूंक. नाजारेतान जुदेयान ती वेता, नायेलेतान मडगांवानूय इतल्याच किलोमिटराची वाट न्हय. जुदेया आनी नाजारेत सुमार काणकोण ते पणजे मेऱ्यान इतली लांब वाट ती, दोंगराची वाट ती. आपल्याक मेवलोलो भावात दुसऱ्या ताय विस्तारूंक माय मारया फुडें वेता. असलेंच तुजें आनी म्हजेंय जिवीत जावंक जाय. आडकोडीचें जैत व्हरूंक दुसऱ्या सोवें मानवलेलें जिवीत जिवंक आनी भावात विस्तारतलें. तुवें आसा एलिझाबेथ, जाणटे पिरायेर तिका गोर्भ सांबाळला, पेरतुबार ती जाल्या आनी असल्या वेळार दिनवासता माय मारेक वेंगोयता. लोक कितें म्हणटलो, लोक कितें चिंतलो, लोक कसो उलयतलो हें चिंतिना, पूण मेवलेली कुशालकाय दुसऱ्या सोवें पुरगुट्टा. एक आवयचें जिवीत सोर भोंवती वेगवेगळ्या मनशां सोवें रेवडोलेलें आसतना ओ म्हजें जिवीत एक ओस्तोरे सोर भोंवती रेवडलेलें आसतना म्हजें जिवीत दुसऱ्यांच्या उतराचेर, दुसऱ्याच्या चिंतनाचेर हांव बांदून हाडटा काय? आज नियाळ कर. आनी तिसरे सुवातेर दोग ओस्तोऱ्यो, दोगांयकूय भावार्थ मेवला, परगोडटात कुशालकाय आपल्या जिविताची. आमची आदली म्हणटाली ओस्तोरी ओस्तोरेचोच दुस्मान. आनी आमचे फामाद कातोरीस लोना आपल्या ओस्तोरी एका कातारान म्हणटा, ओस्तोरेक 3 भाग आसात, ती एक धूव, सून आनी सासूमाय. पूण जायते पावटी धूव विसरता आपूण एका दिसाक सून आनी सासूमाय जातली म्हणून, सून विसरता आपूण एका दिसाक धूव आनी सासूमाय जातली म्हणून, सासूमाय विसरता आपूण धूव आनी सून आसली म्हणून. तेन्नाच आमच्या जिविताची नाती आमी फोडटा आनी जिविताक आमी पावलां चुकता. हेंच काय म्हजें आनी तुजें जिवीत आज नियाळुया. आनी सगोट नियाळ नियाळटा 3 संदेश तुमचे उटयेंत उडयता.
मेवता घेयात उपकाराक पडटा जिविताचे चालीक लायात. माडाचे चुडीत बागोवले म्हणून माड बागोवना, पांये धोडायले म्हणून पांया तोडा खुळकुळ पडोना, आनी कोश्टां दुकान फुडो केल्या शिवाय म्हजो आनी तुजो भावार काळजीदारपणान वाडचो ना. असलोच जिविताचो भावार काळजीदारपणान जिवन आमच्या कोश्टांत आडकोडीन निराशीपणान अकस्मात जिवितान भितर सरलेल्या कुटुंबीक जिवितांत मरनात वो प्रश्नात हांवें आनी तुवें फुडो करून बोर वाशान जिविताची पावलां करूंक जाय. देखून उगडा सुरात. कांटो कितलोय तो मजबूत जावं वो मोव आसूं, कितलोय तो ल्हान वो व्हड जावं, फूल सदांच वयर उरता. म्हज्याय आनी तुज्याय जिविताची हीच गोत. आमच्या जिविताचे कोश्ट दूख मजबूत आसूं ल्हान वो व्हड आसूं, आमच्या जिविताचो संतोष सदांच वयरूच उरता. हाकाच लागून हांवें म्हटलां, माडाचे चुडीत बागोवले म्हणून माड बागोवना, पांये धोडायले म्हणून पांया तोडा खुळकुळ पडोना, आनी कोश्टान दुकान फुडो केल्या शिवाय तुजो आनी म्हजो भावार काळजीदारपणान वाडचो ना. आयच्या दिसाचो पयलो संदेश. आयच्या दिसाचो दुसरो संदेश. घराक धापणें घातल्या बगर घराची सोबिताय येना, भाताक वारो दिल्या बगर पोल उबो ना, आनी आमा मनशांनी मनीसपणाची पावलां बोल्ल्या बगर म्हजें आनी तुजें भावपण वाडचें ना. थोडेच दीस फाटीं इगोर्जेक आहलो. ऑफिसांत एक घोव बायल आयलेली आनी कसलेय तरी मातसो बिजी आहलो देखून ताका म्हणलें, बाबा मातशें राव आं, येता. 5 मिनटां जावंक नात. घोव लागलो आपल्या मोबायलार, बायल लागली आपल्या मोबायलार. कांयच ना काय 5 मिनटां पासून उलोवंक. कसो वाडटलो आमचो संबंद, कशी जियेतेली आमी एकामेकाक मानवलोली, कशी आमी वाडटेली आमच्या भावपणान. त्या दादल्याची खबर सांगलेली. सजमलो तो आपले बायलेक, समजीकाय धरली, रेस्पेद आनी मान दिलो. बेस्तेंच जालें काय, प्रोसेस हा. एकामेका लागीं ती उलोयली आसतली, एकामेका लागीं भास केली आसतली, भासाभास केली आसतली, आनी अशे तरेन तांचे भितर समजीकाय वाडली. असलीच भावपणाची पावलां उखलून एकामेका सोबे मानवलोली कशी जीव हांवें आनी तुवें तोचवीत करूंक जाय. देखूनच हांवें म्हणलां, घराक धापणें घातल्या बगर घराची सोबिताय येना, भाताक वारो दिल्या बगर पोल उबो ना, आनी मनीसपणाची पावलां मारल्या बगर म्हजें आनी तुजें जिवीत बांदून येवचें ना. हो आयच्या दिसाचो दुसरो संदेश. आनी आयच्या दिसाचो तिसरो संदेश. झगडावणें मारलें म्हणून काडूक नपयत जायना, नीर उमटायलो म्हणून शेत मरो ना, आनी म्हजें आनी तुजें बरेंपण विस्तारल्या शिवाय हांव आनी तूं मानवलोली कशी जेवपाची ना. थोडे दीस फाटीं कोणाच्याय तरी मोटरान खंय तरी वेतालो आनी म्हणोंक लागलो दादलो, जाणाय फादर, तूं जाणा रे मोटर गाडी चलोवपाक? आरे घेता तेन्ना शिकतलो, आतां कित्याक? फादर, एक उगडास राव, रस्त्यार न्हू 2 वस्तूंक केन्नाय पातनाका. कोण रे? ट्रॅफिक पुलिसू? RTO? ना फादर, चोय सांगता. रस्त्यार न्हू एक गाय येयली, मोस येयली, ती तेशी उब रावता. तूं तेजेर मार नाल्यार सायडींतल्यान वच, ती हालना. एक बोकडी येयली, एक दुकोर येयलो न्हू, रस्तोच रोगड्या वयल्यान धांवता. तूं कोडयता आनी आपुणूय पडटा. पूण एक कोंब येयली आनी एक वस्तोरी येयली न्हू, ती कित कोतो ती खबर ना. ती हुंयच्यान उडोवन वयतली आनी ती वस्तोरी कित कोतो ती खबर ना. तुकाय खबर ना आनी तेकाय खबर आसना. हांवूय मातसो हांसलो, पूण ताच्या उलोवपान जाय तें स्वत आसा. आमच्याय जिवितान कोश्ट आडकोळी येता तेन्ना अशीच घोट रावता, अशीच धांवता, अशीच उबोन वेता. आमचें बरेंपण नियाळूंक आनी तें विस्तारूंक आमी चुकता काय? आज नियाळ कोर. देखूनच हांवें म्हणलां, झगडावणें मारलें म्हणून काडूक नपयत जायना, नीर उमटायलो म्हणून शेत मरो ना,
आनी तुजें आनी म्हजें बरेपण विस्तारल्या शिवाय हांव आनी तूं मानवलोली कशी जिवची ना. थोड्याच वेळान ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान हेलतोऱ्या आल्तारार जेजून ओस्तोरे सवे मान दिलो, मानान लेखली, आपल्या वावरान सहभागिली केली आनी तिचें बरेपण विस्तारपाची तोसविती केली. असलेंच म्हजें आनी तुजें जिवी जावं एमिसा बेटे. म्हाका आनी तुका आदार आनी कृपा मागुया.